नमस्कार गोंयकारां। आयज ऑगस्टाची 6 तारीख 2023 आयज आमी दवर्ली दिकरपाल पंचायतीच्या फुड्यान आसात। आयज आमची ग्रामसभा आसलेली आनी म्हजें नांव मार्साल कुला। सो हांवें 2 पॉयंट घातलेले। व्हिडिओ रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रामसभा प्रोसिडींग। आतां हो जेन्ना आमी हांवें जेन्ना पॉयंट घातलेलो डिस्कस करपाक ग्रामसभाक, तेन्ना फाटले ग्रामसभाक रिकॉर्डिंग नासलोलें। सो आतां तेमी इमर्जन्सी रिकॉर्डिंग हे मिटिंगेक हाडलां। पूण हांव नको फ्युचराक खंयच्या नेक्स्ट मिटिंगेक जाता तेन्ना तेमी आमकां आश्वासन दिलां की आतां कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग जाता म्हूण। सो हें आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक जायते फावटी आमी प्रोपोजल घालताय, पूण ते प्रोपोजल जेन्ना रेजोल्युशनान मांडटात तेन्ना ती त्यांनी मागीर मिनूट बरयता आसतना जायते फावटी चेंजीस जाताय। सो हे आमकां फायंड आवट करपाक व्हिडिओग्राफी रिकॉर्डिंग एकदम गरजेचें। ते टॅली करपाक खरें ते आमी उलयल्लें तें बरयलां वो ना। सो हेका लागून हांवें हो इम्पॉर्टन्स दाखोवन हो पॉयंट घातलेलो आनी तेमी आमकां आतां सांगलां कंटिन्यू आसता म्हूण। दुसरो पॉयंट आसलेलो पंचायत वेबसायट जी आमची पंचायतीन चलनासली आनी आजून पासून आमकां डावटफूल आसा। पूण पंचायतीन जेन्ना हो पॉयंट रेज केलो ग्रामसभेन तेन्ना तेमी सांगलां ते ऑपरेशनल आहा म्हूण, म्हणजे ती चालू आसा म्हूण। पूण आमी आतां ट्राय केल्या जायती पंचायती वचून सगळ्या मोबायलाचेर सान आनी तांकां लिंक घेवन, पूण आमचे मोबायलांचेर ती ओपन जायना मोरलेस। आतां थोडे नेटवर्क इश्यू आसून जायना वो तेमी आमी फोट मारल्या ते आमी नकय, पूण आतां फाल्यांच्यान आमी पळयतले डिफरंट हितून। सो हो एक पॉयंट तेमी सांगलां आतां की सदांच कंटिन्यू आसतली म्हूण आनी आमकां जाय तेन्ना ओपन करून आमकां आमचे डॉक्युमेंट वो कितें वेबसायटीचेर कितें अपलोड जालां तें पळोवंक मेळटलें म्हूण। सो हे 2 पॉयंट हांव मानून घेतां। तेमी तर इनिशिएटीव घेतून सांगलां करपाक। ओके, सो आयज आमी हे पॉयंट आमी घेतले आनी डिस्कस जाले। फ्युचराक ताचो कितें रिजल्ट आसा तो पळोवन आमी फुडल्या व्हिडिओंत आमी तुमकां सांगतले। देव बरें करूं। हांव एंड्रू रेबेलो। ग्रामसभा बरी जाली, प्रॉब्लेम कांय जालो ना। पूण गेले ते फाटी कन्फर्मेशनाक जेन्ना हांव मुगे क्लियरिटी कोतालो प्रोपोजलाचेर आनी आमगेलें एक उदो हांवन येता म्हूण इन्स्पेक्शन बी सगळें जाल्लें आनी तेजेर हांवें RTI घायल्ली की आमकां हेजो रिपोर्ट वीथ स्क्रॅच आनी तें सगळें घायल्लें तें आमकां दिवचें म्हूण। 23rd/6 हेजेर जाल्लें आनी 4 तारखेर हांवें RTI घायली आनी आज 4 तारीख जावन 6 तारीख जाली, आजून RTI रिपोर्ट ना। सो दोतोर जे कोण येयल्ले हेल्थाचे जे ऑफिशियल ते 2 जाण कोण येयल्ले, हांव नको हे दोतोर काय हातोरते। कित्याक जेन्ना आमगेलें इन्स्पेक्शन काबार जाल्लें तो कोण येयलो सॅनिटरी ऑफिसर, तो म्हणपाक लागलो 2 दिसान तुमकां रिपोर्ट मेळटलो। 2 दीस न्हू, आतां 1 म्हयनो क्रॉस जालो, आजून रिपोर्ट ना। म्हाका दिसता हे जे सगळे वयर रावताय तेमी एका 2 कुटेचें आनी न्हिदेचें इंजेक्शन मिक्स करून मारलां दोगां कडेन जे येयलो तांकां सॅनिटरी ऑफिसराक आनी तो कोण चीफ आहा तो कुर्तोरी हेल्थांक। आनी हांव विश्वजीत राणेक सांगपाक सोदतां तुगे डिपार्टमेंट हे जे हिंगा बसताय चड वर्सां तांकां जे कोंब्या रोग येता ते भाशेन हांकां रोग मारला। हांकां मातशें थिंगाचें हालोय, कित्याक तांकां काम जायना। इन्स्पेक्शना येयले, इन्स्पेक्शन कितें केलां कांयच खबर ना, रिपोर्ट ना, कांय ना जाल्यार लोकांक हाल बरें। पण हे घांट्यांक गेलो गू घेवन आमगे शेतकारांनी थिंगा त्रास काडपाचे शेतांकू आं। आनी आयज पासून रिपोर्ट दिना आनी पंचायती आयज सरपंच येतले, सरपंच सांगता खंय आनी 5 दीस राव, आपूण तेजें फॉलोअप करून तुका रिपोर्ट हाडून दिता। आयज ग्रामसभा सांगता तो म्हाका RTI सांगता पंचायत नॉट अवेलेबल, पंचायत आन्सर दिता आनी पंचायतीचो सरपंच आयज सांगता हरकुलान नियासो आपूण 5 दिसांनी हाडून दिता, 5 दीस राव म्हणटा। सो ही सगळी बनावट आनी हितून कुमदादीचे मनीस आहाय, हे कुमदादीचे मनीस आहाय ते सारके चोर। हेंकां हांव केसो पावचें ना, हे दवरले कुमदादी भितर आहाय ते। कित्याक आयज तो एकलो कुमदादीचो हो उलयतालो कोण तो लिओन रायकार, तो म्हणटा शेत जरी तर घेवपाक गेली आनी कुमदाद इंटरफियर जाली शेत मेळपाक मुश्कील, जाल्यार हांव कितें म्हणटा इतले जे मायग्रंट रावताय वयर सगळे ते टोटल इलिगल कुमदादीन रावताय। तेंगेली नांवां ते कितून एडजेडी जाले थिंगाचे, आम दवरकार कित्याक नांव लागलो नाय थिंगा। आनी जरी तर हे सगळे सर्वे नंबर ते तो म्हणटा ते प्रायवेट एक कडेन दाखयता 7/3 ग्रावंड, तोवूय म्हणटा तेंगे मिस्टेक जाली आसतली। हो फक्त गुंडोवपाक येला, पूण हांव एक दोतोलो आनी दोलोलो आहा तेका
अशें प्रॉब्लेम कांय ना. म्हाका थोडेशे डॉक्युमेंट जे आमगे RTIचे मेळपा आहाय ते मेळटले. तेदो हांव परत हें कोतलो तेका. सो हो म्हणटा हिंगा थिंगा 1 and 14 नांव लागलीं. कुमदादी भायल्या मनशां नांव कितको लागोलीं गोंयकारां लागना आसतना. आम दवलकार मेले सगळे कुमदादी आहाय त्यो फकत भायल्यांकू आं. आनी हो आमगे सरपंच पासून जो आहा तो 14/1 जमीन 19,200 स्क्वेअर मिटर जमीन हो रावता पाली इगोर्जी कडेन. आनी हो खूंय जोरे आडेचे कुमदादीक शेत रोयतालो. पण जास्मीन हाडामाने म्हूण एकली बायल आहा ते नांव लायलें तेणें. आतां हो सरपंच आहा तो पासून जमीन खावपा सोदतालो 20,000. अरे हें दवरलें कितें चलना. आनी आम कांय खबर ना दवरकार. आम ओरिजिनल मरे. आम गोंयकारां मेळपा जाय. आमकां मेळपा जाय आमगे कुमदाद. हे जास्मीन हाडामाने मुट्टी कोण तेगे एक एड्रेस दाखयता हिंगा चंद्रवाडो आनी दुसरे एड्रेस दाखयता रूम नंबर कितें 3 काय 8 हावजींग बोर्ड रूम नंबर म्हूण आनी हावज नंबर आसता. सो म्हाका दिसता हेजे कोण जी ती बायल जी भाड्यार रावता जास्मीन हाडामाने मुट्टी सांगपा जायना कित्याक टेररिस्ट पासून नेबाशी रावपा शकता. सो हो सरपंच असो नाटकां कोता हेकाय हांव फातें ना. सो दुसरें म्हळ्यार आमगेलो दुसरो पॉयंट आशिल्लो स्क्रॅप यार्ड तर गांवांक आसूंकूच शकनाय कितें सगळें मेसअप जाता. ताका हांवें NGT ऑर्डर दिल्या. तो म्हणटा एक पडीन खंय डिस्प्यूट आहा ताका हांवें क्वेश्चन केलो स्क्रॅप यार्ड घालपाक जाता गांवांक. तो म्हणटा ना जाल्यार स्क्रॅप यार्डा डिस्प्यूट केसलो. वो आसपाकूच शकना. केस भायर पडपा जाय. NGT ऑर्डर म्हणटा स्क्रॅप यार्ड आसपाकूच जायना. सो म्हाका दिसता हे आपतो घेवन हाताय पंचायत मेंबर. आनी पंचायत मेंबर हांव फातें ना. हो सरपंच आनी जे डेप्युटी सरपंच आहा ती आनी आमगेलो वॉर्ड नंबर 1 जो पंच आहा हेंक तिगांक फातेंपा न्हू. हे दोडा न्हू. कित्याक हेंकां हप्तो मेट म्हूण हांव रावता एक्शन घेयनाय. तरी पूण ग्रामसभा बोर जाली आनीक येत ते पाटी कन्फर्मेशना तांकां हांव परत दोतलो. कित्याक आजून सारकें फायनल जालें ना. पूण हांव तांकां सोडपाचो ना कन्फर्मेशनाक. कित्याक गेले ते पाटीचे थोडे पॉयंट क्लियर केले तेमी. आनी हेल्थाचेर जे म्हाका बिलकूल विस्वास ना. कित्याक हेल्थान आमकां क्लियर चिटींग केलां दवलकारान. रिपोर्ट दिनासतना. आनीक आमी जे आयज हिंगा हो जो गांवचो इनिशिएटीव घेताय RG. सो आम RG सदां मुखार वयतले आनी फाटीं रावपा नाय. आनी आमगेले गांवकारांक जो कितें रायट आहा अधिकार आहा तो मेळ शिवर आमी RG टीम फाट रावपा ना. सो सगळे गोंयकारांक तुमगेले ग्रामसभेक तुमी हे भाशेन इश्यू घेवचे आनी तुमगेले लोकांक फायदो करचो. ना जाल्यार एक पाटी हे भायले मनीस आमगे गोंयकार गोंया हिडदेरी जातले आनी आमगे भुरग्यांक मुखार दाखोवपाचें कांय उरपाना. सो कुमदादीचेर मेन फोकस कराय. आनी जरी तो नांव आमगल्या भाशेन जर तो एड जालें ती काण उडोवपाक ट्राय कराय. कित्याक ना जाल्यार हें जावपा ना. दुसरो म्हळ्यार उल्हासान जो पॉयंट घेयलो हिंगा गोवा एसेंब्लीक आपूण कुमदादीचेर हें इलिगल हें तें म्हूण. पूण हांव नको उल्हासा 2 तोंडां हांवें कितें म्हूण इलेक्शना पयलो होच उल्हास बाबू उसगांवकाराक घेवन सतीश दोंडा बी घेवन मिटींग कोता आनी हेंक सांगता बाबू उसगांवकाराक तेणें 365चेर क्लियर ऑफिशियल व्हिडिओ दिलो आहा की आपूण हेंकां लिगल कोतलो जरी तर तुमी BJP वोट मारलो जाल्यार. होच सांगपी उल्हास. आनी उल्हास आयज बॉब माता ते इलिगल तांकां काण उडोवपाचें. सो हांव नको उल्हासा 2 तोंडां तो मुखलें एक उलयता फाटल्यान एक उलयता तो घोडेय एक ते पॉलिसी जावपाक शकता. पूण जे भाशेन बाबू मनसरातान जें उतर दिलां दावोलें आपूण पयलें एक्शन घेतलो ही आमगेली कुमदाद जी आहा ती क्लियर जावपाक जाय. आनी शेतां एनी हाव कलेक्टरान इंट्रस्ट घेवन ही शेतां आमगेली दवलकारांच्या नांवार जावपाक जाय. भोव कोण ST लोकांली जी आहाय ती. सो हांव सगळे गोंयकारांक देव बरें कर म्हणटा. आनीक RG मुखार सदांच आसतले. तुमकां कितलें गरज पडली जाल्यार आमी तुमी आमकां हेल्प मागचो. आनी आमकांय कितें जरी तर आम नकय जाल्यार आमी तुमचे कडेन बी जातले. सो एकामेकांक मेळोनूच बरे आयडिया दिवन गोंय सांबाळ्या. RG उजो कितें जाता आनी पचे जोरी तर केले आनी आमगे जोरी तर शमाय कोण गेले आनी तेंगे नांव लागलो आसल्यार ती नांवां जाल्ल्या भाशेन जायना 100% जायना. ताका लागून फॅमिली मॅटर जरी तर बाबा मदें वो कोणाचे मदें एस्टेट कितें आसल्यार पासून तो मॅटर सायडीक दवरें आनी शेत पयलीं घे केस घालून आनी तुमकां बरें पडटलें. कित्याक न्हू कुमदादी शेत आसल्यार सारकें एकदम बरें. कित्याक ऑब्जेक्ट कोण करतो पडो तुमकां ऑब्जेक्शन ना शेत तुमकां मेळटलें. सो ते मातशें घेवपाक ट्राय करें शेतां जाता तितून बेगीन केस घालें आनी शेत घे. आनी हेणें सरपंचान सांगिलां आपूण लेटर केलो कलेक्टराक आनी तो तुमकां सांगतलो बी घोडे मायक मोडय घोडे सांगतलो केदूस हिंग येवपाक आनी
कित डॉक्युमेंट लागतले आनी कितकोन सोंपेपणी कितकोन घेवपा मेळटा इजी वे कितकोन आहा ती आमी बी विचारता तुमी बाबू लावन तेका आनी ती शेतां एनी हांव घेवपाक पडली ना जाल्यार आज 2 रेल्वे जाल्यो आज गोडशा लागून आनी ते तो प्लेस गेलो आज गेलो 40 मिटर सो ही शेतां अशी कोण गेली जाल्यार मागीर आनी मुखार कित्याक पोट भरपाची वस्त मोठी फकत शेत मागीर प्लास्टिका